कोकणीचे नामनेचे लेखक कवी भालचंद्र गांवकर यांच्या लेखणेतल्यान उतरलेली ही चुकिल्ली वाट कथा. शिकिल्ले तरणाटे वयाचो मात लेगीत मान दवरनासतना एका जाणटेल्याक कशें फटयतात तें मार्मीक उतरांनी चित्रायलां. आयचें शिक्षण तरणाट्याचे संस्कार करपाक उणें पडटा असो दुबाव व्यक्त करत एका जाणटेल्याची कशे तरेन अवतिकाय जाली ती ह्या कथेंत आमकां पळोवपाक मेळटा. साहित्यकार प्राध्यापक भालचंद्र गांवकर. कोंकणीत भाशाशास्त्री समीक्षा साहित्या वांगडाच कथा कविता बरोवपी एक भारतीय साहित्यीक. तांचे आठवणीचे उले, यादीचे देगेर, थाव, वावझड हे कविता झेले प्रसिद्ध आसात. दोंगराचे आवंडे, अंधल्ले उस्वास, गांव नाशिल्ली वाट हे तांचे कथा झेले. तडवी ल्हारां हुबतना हें आत्मचरित्र तांणी बरयलां. कोंकणी भाशा विज्ञान साहित्यीक भासाभास ह्यो संशोधनात्मक पुस्तकां, काव्य फुलां आनी प्रातिनिधीक कथा झेलो संपादनपर पुस्तकांय तांच्यो प्रसिद्ध आसात. तांकां कोंकणी भाशा मंडळाचो पुरस्कार, कला अकादमी पुरस्कार, डॉ. टी.एम. पै फावंडेशन पुरस्कार लाभला.